बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचे હું થર जुआं सुवांजेल 20 અને 1 अध्याय 20 તો 25 વાક્ય. John chapter 21 verses 20 to 25. पेद्रून गुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक सीस फाटल्यान येतालो तो दिसलो. हाका पळोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोम्या, हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर. ताणें वांस जाय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो सीस मरचो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तरली. पूण तो मरचो ना म्हणून जेजून म्हणलें न्हय, बगार हांव येसर. ताणें वांस जाय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हणून ताणें म्हणलें. ह्या सौर संगती विशयी तो सीस साक्ष. ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हणून आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात. त्यो सकट एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी तीं पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावसो ना म्हणून म्हाका दिसता. आज जेजू आनी तो दुसरो सीस. जेजू आनी पेद्रू उलयत आसतना आनी एका सिसा विशयी म्हळ्यार जे कोणें वो वांजेल बरयला ताजे विशयी तो बरयता. दुसरो म्हळ्यार तो तोच जुआं विशयी तो ताचे विशयी बरयता. तो हाका सगल्याक साक्ष म्हणून हाका कितें राखोन आसा. तो हांव येसर तो मरोवन नजो म्हणलें एक उतार सगळ्यान इतल्यान परगट जाल्यार मागीर तो सीस मरचो ना म्हणून. पूण मारतीर ताका फोव जावना, मारतीरपण ताका फोव जावना, पूण उतार पर्यंत जिवन मागीर मरण पावल्लो जुआंव. आमी प्रत्येक जावन हे वांजेल आमी वाचता आसतना तो निमाणें थोडी उतरांय सांगता. ह्यो संगती बरोवन गेल्यारच संवसारांत ते बूक दवरूंक आटापूंक जावचें ना म्हणल्यार एक उतर तो सांगता. एक तरी जेजू बळवंत साक्ष जावन जियेल्लो जुआंव सांजुआंव वांजेलिस्ट. आनी तो खंडीत जावन ताका देवान जेजून केल्लें उगडापणाचो ग्रंथ आमी वाचल्यार कळटा कितलें पुरा रिव्हलेशन जेजून ताका दिल्लें आनी सगळें ताणें बरोवन गेलां. आनी हें पत्र 2-3 पत्रां आसात ताची. जुआंचें पयलें पत्र, दुसरें आनी तिसरें पत्र आनी हो जुआं सुवांजेल आनी उगडापण ग्रंथ सगळें जुआंवन बरोवन दवरलें. तसलें सगळी डॉक्युमेंटरी सारक्या रितीन बरोवन दवरलो हो एक जेजूचो मोगाचो सीस. देखून जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत आज आमी काणगेबीत ह्या सिसांतावन ह्या जुआं आमच्या वांजेलिस्तांतावन जायत्यो संगती. कित्याक म्हळ्यार तो एक जेजूक वर्ती साक्ष जावन जियेलो. आमच्या जिवितांत जेजून केल्लें कितलें गी बरेंपण आसा, कितलें अजापणे अद्भुत आमच्या जिवितांत केल्लीं आसात. पूण आमी जेजूक एक साक्ष जावन आमी एक वांजेलिस्त जावयेत. आमी एक देवाचे उतार परगट करयेत की ताका साक्ष जावन देवान केल्ले उपकार, देवान केल्ले म्हज्या जिवितांत अजापणे अद्भुतां, देवान केल्ले त्यो म्हात कार्यां म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत हे सगळे आमी हेरांक सांगता आसतना हांव आनी तूं एक वांजेलिस्त जाता. हांवें आनी तुवें एक देवाचे उतार परगट केल्ले बरी जेजू साक्ष दिता आमी. देखून जेजूक ह्यो संगती ताका सांगल्यो खंडीत जावन मरचो ना, खंडीत जावन कोणाक त्या संवसारांत मरण मात्र शिवाय आत्मीक मरण कोणाकय ना. कित्याक आमी देवा सांगता जियेता जाल्यार आमी देवा सांगता मेल्यारय आमी जियेतले. देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत दवरया आनी बळवंत एक जेजूक साक्ष जावन ह्या संवसारांत आमी जियेया. आतां निमाणें उतार आमकां सांगता मस्त संगती जेजून केल्ल्यो आसा. जायत्यो संगती आसात जेजून केल्ल्यो. त्यो सकट एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जायत पडटी ती पुस्तकां आटापूंक संवसारांत पावसना म्हणून. पूण जेजून केल्या 3 वर्सांच्यो संगती 3 वर्सांनी कितें केल्लें 4 वांजेलिस्तांनी बरोवन घालां. मातेवान, मार्कान, लुकान आनी जुआंव 4 वांजेलिस्तांनी जायते बरोवन. थोड्यो संगती एका वांजेलान नासल्यो आनी एका वांजेल्यांत आसात. थोड्यो संगती 4 वांजेल्यांनी आसात. थोड्यो संगती दोगांच्या वांजेलिस्त ते सांगतात. ओले पुरा संगती मोजतात. पूण 4 वांजेल आमी करेक्ट वाचल्यार जायत्यो संगती आसात. कित्याक हें एक उतार जुआंव सांगता म्हळ्यार ताचे उपरांत ती सुवार्ता परगट जावनूच गेल्या.
एकल्यान जो हांव केल्लें इतलें बरयता आसतना जो आमकां उगडापें जाल्लें इतलें तो बरयता जाल्यार एक वांजेल बरयता एक उगडापणाचो ग्रंथ बरयता 3 पत्रां बरयता जाल्यार ताका एकल्यान केलें तर लाखांनी करोडांनी लोकांक उगडापें जाल्लें बरोवनूच गेल्यार संवसार पावत गी बूक आटापंक हो संवसार पावत गी त्या विशयान जो हांव उल्लेख करता एकल्याच्या जिवितांत आतां म्हज्या जिवितांत जाल्लें अजापणे अद्भुतां देवान केल्लीं महत् कार्यां हांव बरयत गेल्यार एक जायते म्हाका म्हज्या घरा दवरूंक पावचेनान बूक तितले देवान महत् कार्यां म्हज्या जिवितांत केल्यात एकल्याच्या जिवितांत तुमी एकली एक देवाचे उपकार आठोवन तुमी बरोवन गेल्यार तुमी एक वांजेलिस्ट जाल्यार खंडीत जावन तें बूक आटापंक हो संवसार पावत गी जेजूच्या काळांत हांव येदोळ मुसर 2025 वर्सां आमी आचरण करता मुगल्या 2033 जेजूचे पुनर्जीवनपण जावन 2000 वर्सांचें आचरण करते आज ताका ऑलरेडी 2023 सुरू जाला ताचे खातीर प्रक्रिया सगळ्या संवसाराचेर आनी आमच्या मंगळुरांत हाच्या विशयान चड आनी चड भक्तीपण आचरण जाती आसा हाच्या विशयान जायती मागणी आनी थंय हांगा पुरा चलती आसात आनी 2033 आमी तयाराय करून देखून आमकां एका मनशाच्या जिवितांत काली कातोलीक क्रिस्तांव मात्र न्ही कातोलीक क्रिस्तांवान भायर आसलो जायतो लोक आसा आनी जायतो खंयच्याय पंगडान नातलो जायतो लोक जेजूक स्विकार केल्लो आसा जर तांणी सगळ्यांची साक्ष जर बरोवन वेतीत जाल्यार तो संवसार खंडीत ते बूक दवरूंक पावचेना संवसाराची जागो पावचो ना आमकां देखून देवान जेजून केल्ली महत् कार्यां तितलीं आसात देखून आमी एक बळवंत जावन जेजूक एक साक्ष जावन जिवंक प्रयत्न करया एक बळवंत साक्ष आमी जेजूक खंय आमकां अवकाश मेळटा जेजू कडच्यान उलोवंक थंय एक म्हजीत साक्ष हांवें दिल्यार खंडीत आमी एक इवांजेलिस्ट जाता तुमच्या जिवितांत केल्ली एक घडितां जेजून बरीं कामां कित्याक तुमच्या जिवितांत केल्याक म्हळ्यार तुमी एक साक्ष जावन जिवोवच्या खातीर साक्ष आमी सांगूंक जाय जायते जाणां उपकार मेळटात वगेत बसतात साक्ष सांगनात आज ह्या प्रत्येक जावन यूट्यूब चॅनला वरवीं इतल्या म्हयन्यांत हांव तुमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार एकल्यांचे बी जिवितांत ह्या उतरा वरवीं कांय बदलावण आयल्या कांय बरेंपण जालां कांय तरी देवाचे आशिर्वाद मेळ्ळ्यांत तुमी साक्ष दिवयेत न्ही बऱ्यो साक्षी आसल्यार दान दिया आमी ह्या यूट्यूब चॅनलार घालया जायत्या लोकांक सुवार्ता परगट जाता देखून आमचे जिवीत सुमयाक मानवल्ले तशें जावं दी आनी प्रत्येक जाण आयचो दीस शनवाराचो दीस पेंतेकोस्ताक तयाराय करचो दीस आमी आज रातीन जायते कडेन नायट विजिलां आसात आनी त्या खंयच्याय आनी फाल्यांच्या दिसाय सगळे दिसाचे प्रेयर आसा प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याचे येण्या खातीर पवित्र आत्म्याचे ते अभिषेका खातीर मागचे इन्फंट जीजस श्रायनांत एक कडेन खंय आमकां अवकाश मेळटा थंय आमी ह्या मागण्याक खंय मनी जॉयन जावया आयच्या राती जावं दी नायट विजिलांनी जायते कडेन नायट विजिलां आसात वरकडी आसा कारकोळ आसा मुल्की आसा मोडबिद्रे आसा जायते कडेन नायट विजिलां आसात खंय एक अवकाश मेळटना आमी आज जॉयन जावया नाजाल्यार दिसाक आसा फाल्यांच्या दिसा सकाळीं 9 तो सांजेर 5 वरां म्हणसर इन्फंट जीजस श्रायनांत खंय मनी आमी एक ह्या मागण्याक जॉयन जावन प्रत्येक जावन त्या पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची फळां आमी आपणावया आनी बळवंत जावन जेजूक एक साक्ष जावन जिवोवची कृपा आदार सुम्या कडेन आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन मरलेले सुमतीचे सांगता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशी जेजो भगवंती मरे देवाचे माये आमा अप्यां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो आदीन तुजो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करून बरो दीस मागता.